मेंबर MSक मेळपाक येयल्ले आजिलो हॉस्पिटलान अशी कंप्लेनी आमकां येतात की ह्या हॉस्पिटलान सगळ्यो सुविधा ना म्हणून आनी एका वाटेन आमचो हेल्थ मिनिस्टर गोंयचो विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हांगा येता सडनली चॅकअप करता. बरी गोश्ट आसा, चॅकअप करपाक जाय. गव्हर्मेंटाचे ऑफिसरांचेर तेंचो वॉच आसपाकूच जाय, नाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसर हो वटणीर येना. एका आतां आमकां विश्वजीत प्रताप सिंग राणे कितें सांगता, हांगा तूं येवन चॅकअप केलें, सकाळीं उठून प्रातर विधी म्हणजे सकाळीं फुडें WC जे आहा आमचे वॉर्ड नंबर 241 एक टॉयलेट आसा, लेडीज टॉयलेट आसा आनी कंप्लीट तो 2 आसात ते, एक यूज जाता आनी एक तो कारणा शिवाय बंद दवरलेलो आसा. आतां विश्वजीत चॅक केला तर हो हे सगळे गोश्टी तुमी चॅक कित्याक लागून करिना? म्हत्वाच्या हेल्थाक जे म्हणटा न्हू गोश्टी ह्यो सरकारान लक्ष घालपाक जाय आनी ह्या हॉस्पिटलान बारकायेन लक्ष घालपाक जाय. प्रत्येक गोश्टीक तूं जबाबदारीन कोण कोण मनीस एपॉयंट केलोले आहा, तुजो MS आसा, तुजे वॉर्ड बॉय आसा आनी कोण आहा, प्रत्येकाक तूं काम करून दिवपाक जाय. दिवसा येवन तूं चॅक केलो, बरो हांगा नेटान येयलो तूं आनी सांगून गेलो की आपूण शिस्त हाडपाक गेलेले आहा. शिस्त ही हाडपाकूच जाय. शिस्त ही तूं पयलीं सांबाळून घेवपाक जाय. गोंयचे जनतेक कितें जाय तें आतां तुमी सरकार म्हणटकूच आयज तुमी म्हणटा प्रत्येक सरकार कार्यालय जे आसात, गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसात 4.5 वर्सान अख्खे गोंयचे, हांव परत रिक्वेस्ट करून सांगूंक करता, हांव जे कितें उलयता कारणां शिवाय कांय उलयना. 4.5 वर्सान सरकारान आमची गोंयची जनता हे गव्हर्मेंट ऑफिसान गेल्या, आधार कार्ड करपाक गेल्या आनी कसलें कार्ड करपाक गेल्या, हेल्थ ऑफिसान गेल्लेले आसा आनी खंय खंय गेल्लेले आसा. भोळी भावी जनतेक हेंच्यांनी बरें काम करून दिलां. आनी आतां 4.5 वर्सान हो सरकार जाग येयली, आमच्या सरकारान कांयच काम करूंक ना म्हणून. आतां तुमी लोकांच्या दारान जर वयतात जाल्यार तुमचे 4.5 वर्सान तुमी कांयच करूंक ना. हो तुमकां आयज कळोन चुकलें. प्रत्येक दारान जेन्ना तुमी वयतले म्हणून तुमी आयज पयलीं सूट बूट घालून पयलींच तयार जाता, लोकांनी कितें म्हणूंक फावना म्हणून. आयज 4.5 वर्सांनी तुमकां जाग येयली, तुमी कांयच काम करूंक ना म्हणून. फॉर एग्जाम्पल हे आमी आजिलो हॉस्पिटलान येयल्या, तुमचे सादें संडासाचें काम संडास चालू ना. आयज गोंयचे जनतेक सांगूंक करता, सरकार जो दिता म्हणटा आमकां कितें कांयच ना, आमचे बर्सांतले पयशे काडटा आनी आमकांच परत दिता. सरकार आयज जर दिता हांगा हे आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान किंवा गोवा मेडिकल कॉलेज आनी इतर हेल्थ हॉस्पिटलां जीं आसा, हे हॉस्पिटलांनी 2 फार्मासी आसतल्यो. तुमी जाणून घेयात, 2 फार्मासी म्हणजे एक गव्हर्मेंट फार्मासी आनी एक प्रायवेट फार्मासी. ह्या हॉस्पिटलान एक प्रायवेट फार्मासी आसा आनी गव्हर्मेंटाची फार्मासी आसा. जेन्ना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिता तेन्ना आमचे गोंयचे भोळे बाबडी जनता जी आसा ते प्रिस्क्रिप्शन घेता आनी GMCच्या किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कावंटरार वयता, फार्मासीन वयता, ही वखदां दिया म्हणून म्हणटा. भितरली 10 वखदां आसता, भितरली 2 वखदां गव्हर्मेंट फार्मासीन अवेलेबल आसता आनी हेच कॅम्पसाचे भितर गव्हर्मेंट फार्मासीचे हितून 2 वखदां मेळटा आनी 8 वखदां मेळना, ती प्रायवेट फार्मासीन अवेलेबल आसता. जेन्ना कंपाउंडा भितर आनी कॅम्पसा भितर आनी हॉस्पिटलाचे भितर जर वखदां अवेलेबल आहा प्रायवेट फार्मासीन, तर गव्हर्मेंटान ती वखदां ह्या कावंटराचेर गव्हर्मेंटाचेर कित्याक हाडून दवरिना? हो स्पश्ट प्रश्न विश्वजीत प्रताप सिंग राणे आहा. 2 फार्मासी आसा, हे तुमचे प्रायवेट एजंटाक तुमी दिल्लेले आसा, गव्हर्मेंटान हे प्रायवेटायझेशन केल्लेलें आसा. आतां सरकार जो उलयता, तुमी प्रत्येक दारान जर वयता न्हू, तर प्रत्येक गोंयच्या जनतेक हांव रिक्वेस्ट करून सांगता, ह्या सरकाराक तुमी दारान येता, म्हाज्या तर दारान येता जाल्यार पयलीं हांव विचारतलो. दारान येता फुडें हेंच्यांनी कांय कृत्यां केलेलीं आसा, ही पांया पोंडाक लिपोवपाक. हे विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हांव एकूच प्रश्न विचारून करता, हितूनसून गोवा मेडिकल कॉलेज हे हेल्थाचे अंडर येता, तेन्ना 3200च्या वयर आमची गोंयची जनता कोविडाक लागून कशी मेली? हे उत्तर तूं दी. तूं म्हणटलो कितें, आमी म्हणटा आतां ते म्हणटा 100 शाबासकी दिता गोंयचो आमचो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी गोंयच्या जनतेक आनी गोंयच्या CMाक आयज तेंची फाट तेच थपडटात आनी सांगतात तुमी बरें काम केलां म्हणून. 102% जो मनीस जो म्हणणारो ताका खबर ना जगाचेर 102% खंयसून येयले ते म्हाकाच खबर ना. तिने वजा बेरीज वजा बाकी कशी केली ती. पूण हे सरकारान जे चीफ मिनिस्टरा पासून आनी गोंयचे हेल्थ मिनिस्टरा पासून जे गोंयान जे कितें घडलेलें आसा, ही दादागिरीची भाशा ही. तो येवन हांगा ऑफिसाक जर असो जर विचारता ऑफिसराक की आमी सारकें काम करिना म्हणून आमी तुमकां पळोवपाक येयले म्हणून. मिनिस्टर हे सारकें काम करिना. मिनिस्टर नेल्ले मोड्या वयले ताळू जे खातात ते हे विश्वजीत प्रताप सिंग राणेचें सरकार. हे गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक करता की हे जे कितें गोंयान जे चालू आसा, हे पयलीं संडास पयलीं सारकें कर आनी लोकांच्या दारान मागीर वच. हे संडास तुजे हॉस्पिटलाचेर सारकें ना.
आणि लोकांच्या दारां वचून तुम्ही कितें करतले? सरकारी कार्यालय जर तुम्ही हॉस्पिटल जेवन प्रत्येक जनतेचे हेतून तर 4:30 वर्सांनी तुम्ही कांयच करूंक ना अशें ते स्पश्टपणे कळटा न्ही. फक्त गोंयचे जनते कडेन हांकां येना फुडें फुलां घालूं नाका, हांकां आनी कधी तरी फुलां घालात. ॲम्ब्युलन्स सर्वीस कशी कितें आहा आतां? एम्ब्युलन्स सर्वीस हांगा हेंचे पयलीं डिझल सोंपलेले आसता. हेंची एम्ब्युलन्साची सिटां जर पळोवंक गेल्यार तुमी पळयात सिटां कशी आहा, गाडीची कंडिशन कशी. आमी आतां जर फोन केलो जाल्यार 2 वरां हेंची एम्ब्युलन्स पावता. हेजेरूय बारकायेन तें लक्ष दिवपाक जाय. थँक्यू.